आज आम्ही पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिविज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न परसेप्ट प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयांत जावचें ना म्हणून सावथ गोवाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्या गोंयकाराच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो. ताज्या उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमचो चीफ मिनिस्टर वॉज सो कन्सर्न्ड अबाउट सनबर्न की ताणें तांकां बाबडे म्हणलें. गोंयकारांक बाबडे करच्या म्हणच्या पेक्षा सनबर्नाक बाबडे म्हणलें. हें आसतना जेन्ना तुमी किंवा बाकीच्या लोकांनी जेन्ना प्रश्न केलो चीफ मिनिस्टर किंवा आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर, तांणी सांगलें की टिकेटी जर ते विकता जाल्यार इंडिविज्युअल परचेज टिकेट्स तांणी कंप्लेंट करची म्हणून. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयांत 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय हॅव ऑल्सो एनेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर हू सिम्स टू बी कन्सर्न्ड फॉर पीपल ऑफ गोवा सेड दॅट गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड. हांवें 2230 रुपयान 10 पयशे दिवन एक टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. टिकेट म्हाका ताणें अजून धाडूं ना. ताचेर बरयल्लें आसा की टिकेट विल बी ईमेल टू यू. तेंय धाडूं ना पूण म्हजे पयशे कलेक्ट केल्या. आनी पयशे कलेक्ट केल्या त्या इव्हेंटा खातीर जो इव्हेंट अजून जातलो जावचो ना किंवा सरकारान परमिशन दिला आनी सरकार म्हणटा दिवना म्हणून, तेन्ना दीस अमाउंट्स टू फ्रॉड. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिजम खूब फोफावला म्हणून. जे गोवा वॉज अ युजलेस स्टेट. सनबर्न हॅज गॉट अस ऑन कल्चरल मॅप एज पर हिम. ही सेट दीस टू नीती आयोग ऑल्सो. इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्युरिजम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू टेक दीस एज अ पब्लीक इशू. कारण हे पब्लीक फंड्स जे ते टिकेटीच्या सेला मार्फत कलेक्ट करता ते आपल्या कडेन दवरता. तातूंतल्यान तांकां प्रॉफिट्स मेळटा, तातूंतल्यान तांकां इंट्रस्टूय मेळटा. इव्हेंट इज सपोज टू बी इन डिसेंबर. हांवें हो पेमेंट जो केला तो जुलय म्हयन्यान केला. सो जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी फाल्यां म्हणटलें सरकारान पयशे परमिशन दिवना पयशे परत दिता म्हणून हाका जबाबदार सरकार आसतलो. एंड ही शूड ऑल्सो बी चार्ज फॉर गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो बी चार्ज फॉर कॉन्स्पिरसी फॉर अलाविंग दीस टू हॅपन. ऑर एल्स गव्हर्मेंट शूड इमिजिएटली इंटरव्यून इन द मॅटर, ask police to investigate, register an FIR and stop the sale of these tickets. ना जाल्यार आमकांय अशेंय दिसून येता की गव्हर्मेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस फ्रॉड. सनबर्न लोक गोंयांत कशेंच जावपाक दिवपाचें हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना. आनी सरकार जर फोर्सान हो सनबर्न आमचेर लादूंक सोदता जाल्यार दीस इज अ ग्रावंड टू शो दॅट सनबर्न इज इंडल्जिंग इन सेल ऑफ टिकेट्स इवन बिफोर द इव्हेंट इज कन्सेप्शलायज ग्रांटेड परमिशन. सनबर्न 31 डिसेंबराच्योय टिकेटी विकताल्यो. 31 डिसेंबराच्यो टिकेटी विकता आसतना ते पयशे कलेक्ट करताले पूण 31 डिसेंबराक सरकारान परमिशन दिवं नाशिल्लें आनी मागीर शेवटी ते कॅन्सल जाले. लोकांचे पयशे तांणी मागीर 2 म्हयन्या भितर परत दिले. हाचो अर्थ दे आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स एंड दे हॅव बिकम एम्बॉल्डन बाय द फॅक्ट दॅट सरकार तांचेर कसलीच कारवाय करपाक सोदना. कारण ऑफकोर्स चीफ मिनिस्टराक ते बाबडे दिसता. वेर माय मनी इज गॉन आय डोंट नो. बुक माय शोच्या ॲपाचेर पयशे गेले पूण खंयच्या कंपनीक ते गेले तें म्हाका खबर ना. पूण हांवें दोनूय नांवां दिल्या. सो दॅट मिन्स दीस डिसेप्शन वीच इज बींग प्लेड बाय दीस कंपनीज टू कलेक्ट मनी. सनबर्नाची टिकेट सनबर्नाक वचपाक लागून परचेज केल्ली वा कंप्लेन फायल करपाक लागून? सरकार म्हणटा न्ही की जर चोराच्या विरुद्ध कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार तांणी चोरला म्हणून दाखय म्हणून. आय हॅड टू शो चोरला म्हणून. सो चोरला म्हणून दाखयतलो जाल्यार म्हाका टिकेट घेवची पडली. पयशे म्हज्या बोल्सांतले खर्च करचे पडले. सरकारान जेन्ना हे सेल दाखयताले थंय यू गो टू इंटरनेट. सरकार इतलो म्हणटा की आमी आतां सरकार तुमचे दारी येतले म्हणून. आज इंटरनेट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ऑन द इंटरनेट इट इज शोईंग द टिकेट्स आर बींग सोल्ड. इज इट नॉट अ क्रायम? Did I have to spend this money to lodge this complaint? That is a question. I think that is a question which Chief Minister and Tourism Minister should also answer. The Tourism Minister and म्हाका दिसता आतां डायरेक्शन दिवंक जाय. He showed his concern towards
the people of Goa by saying that if somebody is purchased a ticket, he should lodge a complaint. I purchased a ticket, I have lodged a complaint. Now issue necessary direction for investigation to Panji police station. Location venue to be declared म्हणता फक्त ते दाखयता की आम्ही पैसे कलेक्ट करता. इट इज डेट्स आर डिक्लेअर्ड, वेन्यू इज नॉट डिक्लेअर्ड. वेन्यू खंयच तांणी घालोना भितर. दॅट होल थिंग अमाउंट्स टू चिटींग. म्हणजे आज ते एक असो कॉन्सेप्ट विकता which has no permissions, no venue except a date which has been given. That means the whole thing is fraud. म्हाका दिसता जर सरकाराक खरेंच गोंयकारांचें पडलां आनी पुलिशेक जर खरेंच भारतीय न्याय दंड संहितेचें जर पडलां आनी तांकां जर दिसता की आमी हातल्या भितर वी शूड रजिस्टर ऑफेन्सीस बिकॉज क्रिमिनल कॅन शूड नॉट गेट अवे, देन इमिजिएटली हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर जावपाकच जाय. डावटूच आसपाक जायना कोणाक. अदरवायज वी हॅव टू बिलीव that government is protecting this, police are protecting this. We have not granted permission for Sunburn yet. When Sunburn applies for it, that time I'll comment on it. If they have started selling the tickets, then people who have purchased it can file a complaint. So आज जर म्हाका दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकारांक हे लोक चीट करता जाल्यार म्हाका तिकेट परचेज करची पडटा. हांवें ती परचेज केल्या आनी ती परचेज केल्या हें दाखोवपाक की म्हज्या बॉल्सांतले 2230 रुपया 10 पैसे आज सनबर्नान फ्रॉडुलंटली बाय एन एक्ट ऑफ चिटींग म्हजे कडल्यान घेतल्या आनी सरकारूय हाका भागीदार आसा कारण सरकार हे जावंक दिता. सो इफ द टुरिजम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर वॉन्टेड अ कंप्लेंट फ्रॉम अ गोवन फॉर द एक्ट ऑफ चिटींग, I have done it. I have done my duty towards Goans and others who have bought these tickets and are going to buy these tickets. आनी सरकारान हाका भागीदार जावचो न्ही, ऑफेन्स रजिस्टर करचें आनी इन्वेस्टिगेशन सुरू करचें.